स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्रोतेगण हो, सर्वांक मनापासून नमस्कार करता। अनेन प्रियता देवो भगवान जानकीपती श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। त्या तुमच्यातले रामतत्वाक अभिवादन। आता मी मना श्लोकाला थांब सुरू करूया। गॅल्फंता 10th श्लोक आशिल्लो। सदा सर्वदा प्रीती रामी धरावी दुखाची स्वये सांडी जीवी करावी देहे दुःख हे सुख मानित जावे विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे। मला कळले सर्व काळ रामप्रीतीने चित्त रंगवून घेऊन का आमगेले आणि मन आणठावन सगळं दुःखांचं उडाच काण घालता त्या जागेर आमी राम नाम दवरका। खंयचे खुर्चीचेर एक मनुष्य बसू शकता, 5 जण बसू शकना ती। आजकाल एक मोटरसायकल पळयली हांवें, 10 जण बसल्या ती चेड बाळांक घेऊन आणि वता ती। दॅट इज ग्रेट रिस्की, तशें करूं जायना, कोणेपणी पडटा ती। जाल्यार खरे हाज्याने जर टिक्का जाल्यार एक तरी विषय आसता नाजाल्यार राम आसता। तर आमी सदा सर्वदा रामाचेर प्रीत दवरल्यार आमगेल दुःख थंय आसता ती, दुःख खंय वचू शकना ती। ते सांडी जिवी करावी, स्वये जीवी सांडी करावी। म्हळ्यार आमीची त्या दुःखाची विलेवाट कशी लावची, म्हळ्यार त्याला लक्ष दिवची ना। कोणेक अनवॉन्टेड गेस्ट आयले बा तर आमी ताका कशी वाटे लायता ती, आमी आमगेलें काम करता जस्ट निग्लेक्ट हिम, ही फील रिजेक्टेड आणि ही वील गो अवे। चल गो हांव वता म्हण लक्ष दिना जाल्यार तशी दुःख येता ती वता ती। दीस टू शॅल पास। आईर तशी भक्त वचे कले नकल जाता। देहे दुःख हे सुख मानित जावे। कळ्ळें म्हळ्यार केन्ना देहे दुःख जाता त्या वेळेर तुका उडास जाता देवा।
आणि विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे. हांव खरें म्हळ्यार कोण आज केन्नाय उडास दवरका. आतां तितलेंय कोण तुका जमना एकलो सांगता म्हाका वैराग येवंका जाल्यार याना. अक्कल करचें. देह दुःखान म्हाका भयंकर त्रास जाता असो. त्या वेळी समर्थ ताका सांगता ती, अरे बाबा मना, जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तूची शोधून पाहे, मना त्वाची रे पूर्व संचित केले, तया सारखे भोगणे प्राप्त झाले. जय जय रघुवीर समर्थ. मला कळलें की एक हांत वचुलता वळी मस्त जाणणे, म्हाका सूख मात्र जाय, म्हाका दुःख नाका, दुःख नाका म्हणटात. आतां तुमकां कळ्ळें एक आमगेर हांगा एक फावट ट्रिप वचुली, नॉन वेज जेवण आशिल्लें. कळ्ळें की चिकन बिरयानी केलेली. तर वाड वचल्यार एकलो व्हड ऑफिसर, आमगेर बँकाच पिकनीक आशिल्ली, हांव तर खायनाशिल्ली, पण मला भात नको, मला भात नको. अरे तुला भात नको जाल्यार बिरयानींत भात आनी चिकन दोन्ही वस्त आसतात. आणि पुरें चिकन हांवें एकल्यान खावचें आनी दुसऱ्यान फक्त भात खावचें, तशी जायना. तशी सुख दुःख हे एका फाटल्यान एक, नाण्याचे दोन, एका नाण्याक दोन बाजू त्यो. एक बाजू घेवन घे म्हळ्यार जातवे, तर जायना. हां, तर तो समर्थ म्हणटा ती, विचार कोण पळय, विचारे मना तूच शोधून पाय, जनी सर्व सुखी असा कोण आहे. कोण कोण आपणागेर घराचो पडद बाजू कोण दाखयता ती घरान कितें दुःख आसा ती. कोण कोण निपोवन दवरता ती, या टोपी खाली दडलय काय म्हण. मस्त जाणा पण भो कशें अरे वा फर्स्ट क्लास म्हणटा ती, जाल्यार मनान कितलें की दुःख दडलेलें आसता ती. म्हळ्यार दाखोवनचें एक, भितर एक भायर एक अशें आसता. आनी नाइलाज आसता, तांगेर चुकी म्हणू जायना, चुकी म्हणू जायना. फक्त तात्पर्य कळ्ळें की प्रत्येकल्याल घरा कले ना कले प्रॉब्लेम्स आसतात, कसली ना कसली दुःख आसतात, विंगविंगड आसतली. आनी प्रत्येकल्याक आमगेल दुःख तींच हड्ड अशी दिसता ती. असल्यांक समर्थ सांगता ती, हे जनी सर्व सुखी असा कोण आहे. हाजी एक लोककथा तुमकां गोत्त सुनासच्या पावस, सुखी माणसाचा सदरा म्हणून. एक राय आशिल्लो, ताका रायूच न्हय तो, ताका सगळें एवेलेबल आशिल्लें, प्रत्येक सूख लोळण घेतालें. तरी ताका मनाक समाधान नाशिल्लें, तो सुखी नाशिल्लो. ताका दिसता आपण सुखी ना म्हणून. कसले तरी कर तागेले घरांत आसताले. राय म्हणना पण ताका 3-4 बायलांगेर झगडे, ते सोडोवचे. राजकारणाची कसली प्रॉब्लेम्स, शत्रू केन्ना येतकी म्हूण ते प्रॉब्लेम्स. एकूण इतले सगळे सुबत्त आसून दास दासी हात पांय नोकर, तरी ताका मनाक सूख नाशिल्लें, समाधान नाशिल्लें. तर तो विचारता तागेले कुलगुरूक की कल्ल कोरयेद, म्हाका सूख समाधान जाय, जे शाश्वत असते सूख जाय, म्हाका सूख मेळना. इतलें मल्लें आसा, इतलें पयस आसा, इतलें राज्य आसा, दास दासी आसा, ती राणी आसा, फुल्ल भरलेलं आसा, कसलेय नमुन्याचे आपणाक तशी देहाचे क्लेश ना ती. जाल्यार मागीर मन अस्वस्थ कसल्याक, हें कशें वतलें, हें खंय मेळद, हें सूख खंय मेळद. आपणाक पयशान तें मेळेश ना म्हूण गोत्त आसा जाल्यार तरीके खंय मेळद बा म्हूण. त्या वेळार तो कुलगुरू, ते गुरू ताका सांगतात, ताका उपदेश करतात की एक केलें मेळद. कोणें खरें सुखी आसकी म्हूण पळोवन, तो सुखी, पूर्ण सुखी आशिल्लो मनुश्य खंयचें सद्र घालून घेतली, किंवा खंयचें वस्त्र, बायल मनुश्य असलें वस्त्र किंवा सद्र, शाल कसलें जे घालून घेता, सद्र घालून घेता, मुख्य करून सद्र नित्याक घालून घेतात न्हय, तो तागेल घेवन जर तूं घालून घेतलो तागेल सद्र, तरी तूं सुखी जातलो. आतां हांगा ताणें सगळ्यांक पेटयलें तागेल्या नोकरांक, वचा ती पूर्ण सुखी कोण सोदून काडा ती. सगळे चारय दिशांनी धांवले, सगळे बाजूनी, 8 दिशांनी. आनी कोण सुखी प्रत्येकाल्या घरा अगदी सुबत्त असं थंय वचुले. तरी तुमी सुखी आसत वे ना, कल करचें, सगळें आसत जाल्यार सूख म्हूण ना. मोगल चेडवां
तांकां बरो अप लागना कल करचें म्हूण म्हाका कळना न्हू तें एक जालें कडें आनेक लायल घार आनी कलकी प्रॉब्लेम आनेक लायल घार व्यसनी जाल्यान चेडवो हां दुसरी गरीब लोकांक जाल्यार थंय पळोवन चाल अन्नाक ददात म्हळ्यार अन्नाचे ददात तांकां खावच्याक केन्ना मेळटलें म्हण हें भूक फाटी सोडना कसले निपोवचे जाता जाल्यार पयशांच सांगाडूचे ना जाल्यार पयसोची ना म्हणून तो ते दुख्खी कडेन वता 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 सगळे कडेन वचना पळय एक कडेन हातगाडी आसता तो पाप दिवसभर त्या हातगाडीचेर श्रम करचे व्हांवन व्हरचें सामान हमाल तो हें हूम निथळता वत्ता तूं जाल्यार तो सगळें काम तशी करता आनी कड्डेर एक नमने अशी हूम काण उडयता खंय तरी नळाचेर तोंड धुता आनी ताणें हाडलेली कलशी दोरेस न्ही ती थोडी का जायना तें खाता आनी त्या हातगाडीचेर न्हिदला आराम इतले आराम न्हिदला ताका पळोवन उकळटा तो सुखांत आसना ताका हे लोक वचून जागयता ती उठ्ठा उठ्ठा हां कळ्ळें म्हाका जागयलें म्हूण न्हय आमी तूं म्हाका हें सांग तूं सुखी आसलें म्हूण तो हांसता तूं कसलीय दुख ना ती ना म्हाका कसलें दुख आसता हांव सुखी आसा पूर्ण सुखी आसा हां कळ्ळें म्हळ्यार हांव दिवसभर काम करता मस्त भूक लागता हां आनी पोट्टाक थोडें का जायना पोट्टाक कसलें पडलें की न्हीद येता आनी हांगा हांव आराम न्हिदता सांजे म्हणसरी दनपार जाता म्हणसरी सांजे परत थोडें काम करता आनी रात्री कथा किर्तन आयकता बसता नामस्मरण करतच न्हिदता म्हाका कळलें ओ मेळ्ळो म्हणालें हां तर तूं एक काम कर शिवे प्लीज आमगेल राय्याक तुका सद्र दी घालगेंच्याक म्हळ्यार तांकां सांगलें सुखी मनशाक सद्र हाडी न्हू तो म्हणटा साते ना दिवच्या जायना अरे राय्या घालात न्ही पाळना तूं न्हय हांव पाळटल आशिल्लो कल करूं जाल्यार मल्ल्या सद्रची ना हांव केन्नाय सद्र घालंगे ना हें अशीच आसा उगड बंब तावळी ते वचून सांगतात अशें जाल्लें जाल्यार सद्रची ना तरी तो सुखी आसा तावळी कुलगुरू विचारता ती तें कल करचें कुलगुरू सांगतात हांव तुका कल्ल्याक सांगिल गो तसलें ते सुखी मनशाल सद्र घालंगे म्हळ्यार तागल जी वृत्ती आसा ती परिधान करी आशिल्ल्यान समाधान मानून रावची म्हळ्यार तूं सुखी जातलो तशी जनी सर्व सुखी असा कोण आहे विचार कोण पळ मना तूची शोधून पाय कोणें ना ती मना त्वाचिरे पूर्व संचित केले संचित पूर्व संचित संचित म्हळ्यार डबल आहे डबल कस जाता आमी आमगे लग्न जालें थोडे आमचे कल्ले नाशिल्ले कश्ट काण थोडे 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 सेव कर न्हू हां म्हाका लक्षांत 10 रुपया रिकरींग अकावंट उगडलेलो 10 वर्सां खातीर कितलें जम जालें आसतलें तशी नंतर 50 रुपयाचो उगडलो आनी प्रत्येक पण तो मॅच्युअर जाता तो फिक्स डिपॉझिटात दवरचो म्हळ्यार तें संचित सांगचें कल खातीर संचित अशी कोण वट्ट कोर न्हू आतां पयसो वट्ट जालो हां तें संचित जालें तशी आमी कितले जन्म मनशाल घेतल्यात की कितले जन्मांतू आमी कलकल नमुन्या पाप केलें पुण्य सुद्दां केलें जी कर्म करता ती ताजे पाप पुण्य आमकां भोगका लागता फळ तेजें फळ मेळटा तें आमकां भोगका लागता तें एक जन्मान भोगून जायना म्हणना पडे ताजें संचित जाता आतां वायट हाजी कर्म आमकां वायट हाज्यान दुख्खान भोगका लागता आनी बरें काम केल्ल्याची फळ आमकां ते मॅच्युअर जाता त्यावेळी आमकां आनंद जाता सुखची सुख लोळण घेवन येता ती अपने आप कसलेपणी अनपेक्षीत धनलाभच म्हूण न्हय म्हळ्यार कसलें बरें जाता खुशी जाता अशें सर्कल चलता आसता तातूंत 3 नमुन्याचे कर्माचे फळ आसत कोण कर्म करतकी क्रियमाण म्हणटात ताका क्रियमाण म्हळ्यार आत्तां हांव जें काम करता आसत ताका क्रियमाण म्हणटात आत्तां हांव जें कांय करता आसत ती कसले अपेक्षा धर न्हीची कसलें म्हाका फळ जावं का आनंदाने करता म्हाका आनंद मेळका हें सुद्दां फळ हांव अपेक्षा करना आनंदान करता सम मन लावन करता तरी ताजें कसले नमुन्याचें फळ म्हूण मेळना म्हाका आनी जें मेळटा तें करतन मेळटा ताजें संचित जायना कळ्ळें
आनी ते मुखाल जन्मा खातीर भोगच्याक दवरचे हाजो प्रश्नूच येना जाल्यार गेल जन्मान केलेले जे संचीत आसत तांतुले थोडो भाग पुणी ह्या जन्मा येतना तुका खंयचे भोगचे ते मॅच्युरिटी जाली ताजी मॅच्युअर्ड जालेली रिसीट आसत त्यो अकाउंटान क्रेडीट जातात किंवा डेबीट जातात डेबीट म्हळ्यार दुख्खाचें आनी क्रेडीट म्हळ्यार सुखाचें ते भोगचे ह्या जन्मांत तावळ ते भोगून फुटोवंक न्हय ताका प्रारब्ध म्हणटात एक संचीत आनी एक क्रियमाण असलो नमुन्यात ते सुख दुःख असतात तावळी समर्थ हांगा सांगता ती मनात वाचिरे पूर्व संचित केले तुवें कोणाले थावन कोणाक तरी दुःख दिलेलं आसतलें आतां तो मनुश्य तुका नातलग जावन आयला तुका दुःख दिवच्याक तावळ तूं बेजार कल्या करता परत फेड कर्ज घेतली परत फेड करता न्हय आमी कमयता ती तावळी पयलीं आमी कल करता ती प्रोविजन EMI भरता ती भरली की भरलेले आमतान आमगेलें हें करचें कसलें जे म्हयनो चलोवचो तो भरलेले इन्कम आमतान चलोवचो पण जे परत फेड करचे आसता ताबडतोब करपा लागता आनी तेंची बरें आसता तशी कोणेंय जर आमकां मस्त त्रास दिलो तरी परत फेड केली कर्जात फेड जाली एक EMI भोवन चुकलें तितलें कर्ज कमी जालें आनी खरेंच ते लोक खरें सुखी जातात म्हळ्यार दुःख आयल्यार ह्या दृश्टीन आमी घेतलें की आमी एक लास्ट गेल जन्मान केलेल्याची परत फेड केली तितलें आमगेलें कर्ज फिटलें हो जर विचार केल्लो तरी आमकां ताजें दुःख दिसना उलट हलकेंय दिसता मगल एक आमगेलेची हे आनंद यात्रेचे जो चलयता हे विडियो जो हे ते तो रेकॉर्ड केलेले तो यूट्यूबार घालता सगळं करता अगदी गरीब मनुष्य पण तो कशी आनंदांत आसता म्हळ्यार ताका केल्लें जालें तर अशी जो आनंदांत आसता गरिबींत आसून सुद्दां ताका मस्त तागेलें कर्ज जालेलें तो सांगतालो आपण फक्त कर्जाची नोट दवरत काय हे पयशे आयले ते कर्ज फेडले हे पयशे आयले ते कर्ज फेडले अशें करून आपणें 2.5 लाख कर्ज फिटले तागेलें आतां फक्त 1 लाख रुपये भरल्या तुवें फिटतली अशी तो म्हळ्यार इतलें धैर्यान सांगता गरीब मनुष्य शिक्क विशेष शिक्क न्ही ग्रॅज्युएट आनी कसलेंय ना जाल्यार स्वता बुदवंतपणाचेर स्वताक हाजेर मेहनतीचेर तो वयर आयला आनी ही कामां छोटी मोठी कामां करतस तागेल्या आयुश्यान कर मस्त आसता ती न्हय हे पूर येता बाजारांत वचचें म्हळ्यार ही दोणी घेवन वचपाक लागता असलें सगळें तर असल्या वेळार तो कल करतलो पाप जाल्यार तो आनंदांत आसा त्या हातगाडी वाल्या वरी कश्ट करता बरे भाशेन जेवता न्हिदता 2 चेड वसती तांतले खेळता आनी आनंदान राबता तावळी आनी हें कर्ज फिटलें म्हण ताका आनी आनंद तशी आमचलें दुख्ख आयल्यार मना मानसी दुःख आणू नको रे तशी ते सांगता ती जनी सर्व सुखी असा कोण आहे तू कल्ले कोर न्हू प्रीती रामान प्रीती दवरी म्हणून तें तुका सुचना न्हय तें तुका जमना तर हो तरी विचार करी की तुगेलें कर्ज तू घेतलील आसा म्हणून तू फेडका लागता असं ते फिट्टील शिवाय ते उपयोग ना तुका हे ना निरुपाय उपाय ना तर फिटले म्हणले करून तांत आनंद मानी नाही मनात वाचिरे पूर्व संचित केले तया सारिखे भोगणे प्राप्त झाले तशी ईश्वरे प्रेरिले प्रारब्धाते प्रारब्धे प्रेरिले मनाते यास्तव पडेल तेची निरुते ब्रह्मसूत्र जाणावे जे आमगेल पदरान पडता तें ब्रह्माने दिल्या ईश्वर इच्छेने घडे सकळ वावुगी मनाची तळमळ उगीच आमी मनात तळमळ करून घेतात कल्ल्या म्हळ्यार अज्ञानाचे हेची फळ जे सुख दुःखे प्रलपिजे सुख दुःख म्हळ्यार नथींग बट आम्हीच मागशी केल्या कर्मांची सुखाची आणि दुःखाची फळ असत ती फळ त्या वेळा भोगनी ती आम्ही पहिले मोन गेली ते आत्ता ताची मॅच्युरिटी आयल्या संचित जालेले ते प्रॉपर्टी ताजे व्याज मेळचे लागले आनी ते फेडका आमी कर्ज घेतिल्लें त्या खातीर जे जे घडे जिये काळी ते मौने घेईजे मवळी ईश्वर कल करता हला हलपिंच्या लागल ताका कितले लोक त्रास दितात तो स्मशाना वचून राबलो वैराग्य घेवन आनी हे आमकां ईश्वराक सुद्दां भोगका लागता तर आमकां कोण आमकां भोगयता भोगविते तिगे बळी बलवान कोण आसा काळ
कर्म आणि ईश्वर हे तेक जाण आमकां ते भोगकाच लायता. जशी शिक्षा म्हण तो भरतात न्ही तशी शिक्षा दिता मागशी तोंड बांदून अंगार तोंडान घालताले. मागशी काळान तूं रायणी कोणें वायट कले केले असली शिक्षा आसताली. ते कोण काळ हे दिता कर्म आमगेलींच कर्म तेमी ती पयलेच चूक जाल्यात तेम भोगता सती आतां नवीन कर्ज पुणी घेवची नाका. तेमी क्रियमाण कसली अपेक्षा धर नासतना करया म्हळ्यार आनी मुखार जन्मा खातीर कसले दवरचे ना. आणि ईश्वरागली इच्छा ईश्वरेच्छा तेमी ती जो जो प्राप्त होईल भोग त्याचा मानू नको रे उभोग. तेणे सत्वर रमारंग कृपा करील निर्धार. ह्या हाच्यान कितले सुख दुःख येतात की येता ती वता ती आकाशांतून मेघ येतात सगळे पावस पाडयतातच ना. ह्यो पावस पडल्यार म्हण लेखून आमी भिवन वतात. छत्री ना मग हांव भायर वचूं भायर सरलेली जाल्यार पावस पडना मस्त पण जाता देवाल कृपेने. देवाल प्रार्थना करची भायर वचें त्या खातीर प्रार्थना करची ना कसले मागून घेवची ना पांय पडचे वचें ताका काळजी योगक्षेमम वहाम्यहम. वचुली छत्री काय घेयनी काम जाल्लें परत आयली परत भितर पांय दवरतना जोर पावस. ही कोणाला करणी हां. जीवासी जीवत्व अभिमान तवची वर्ते कर्माधीन स्वरूपी लागल्या अनुसंधान सुख दुःख असे ना. कोणाक हांव कोण स्वता कोण असं आमगेल इंट्रिन्सीक व्हॅल्यू आमी ओळखता. कोणें आमकां गुड्ड म्हण आमी गुड्ड जायनात. कोणें आमकां मूर्ख म्हणलें म्हण आमी मूर्ख जायनात. कोणें आमकां नालायक म्हळें कोणें आमकां बेवारस म्हळें कोणें आनी कसलें म्हळें दुख्ख कोण घेवची ना. कसल्याक आमी कसलें सत्य आमगेल पेक्षा जास्ती कोणें ओळखनी आमी स्वताक ओळखता. हां स्वतागेल कसलें प्रारब्ध आस तें केल्लें जाल्लें एक कर्ज फिटलें बेग बेग फेण सोडया येया ती आनी कोणकोणाल कर्ज आस घेया ती वांटून सोडका आनी आनंदान राबका. तशी तांणी सांगल्या मनात वाचिरे पूर्व संचित केले तया सारखे भोगणे प्राप्त जाले. तशी कोर न्हू आमी ते भोगया म्हळ्यार आनी हाका मदत कोण करता ते तशी आमकां एबिलिटी कितली येवच्याक मदत कोण करता तरी हे प्रोवायड करता न्हय कर्ज फिटच्याक आमचे पयशे आसतात न्ही आनंदान हें करचें आमचो थोडो पूण आनंद आसता. आनंदान फेडया म्हणलें पण आमचे फक्त दुख्ख असल्यार दुख्ख आयिल्ल्यार आमी फेडटली कशी. हां दुख्खाक दुख्ख दिवन फिट्टना ती दुख्खाक सूख दिल्यार मात्र तें फिट्टा. म्हळ्यार आमकां जें दुख्ख दितात तांकां आमी आनंदान सामोर वचुल्यार मात्र तें दुख्खाचें कर्ज फिट्टा. तो आनंद आमी खंयच्यान मेळोवचो तरी आमी नामस्मरण करचें नाम घेत रावचें आनी सतत नामस्मरणाचें. तातूंत एक गमतें हें दिल्या की तुलसी इस संसार में जो जिह्वा मुख माही ऐसे जियो जिह्वा मुख माही खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही. ही जीभ तुम्ही तेल तूप कले हांव करता बा बेल्ल जाली काडू येतना ते सगळे बागलाक चिळक्याक लाग म्हणून पयले हात धुता तेवे नुस्तें धुवन वचना साबून लावन धुवंका लागता. जाल्यार नित्य तेलाचे तुप्पाचे तरी दिवाळी जाली फराळ खंय सगळं खाता ती करता ती जिब्बेने सगळी टेस्ट पळयता ती हें करता ती जाल्यार ताका केन्ना साबून लावन धुल्लें लक्षांत आस की केन्ना साबून लावन धुतात आमी अशी घोट भरता ती वतात आनी घोट जर भर न्ही थोड्या वेळान ती जीब आपोआप स्वच्छ जाता. कशी तरी सलायवा आमगेले भितर जी लाळ तयार जाता ते देवाल अरेंजमेंट आसत आनी ताज्यान ती जीब आप्यापी स्वच्छ जाता वलसाणी. तशी नामस्मरणाची आमकां लाळ जाय. लाळ म्हळ्यार एक जीब आमगेली शुष्क जावं सुक्की जावं नये वल्ली राबका म्हळ खातीर तशें आमगेलें मन अगदी ताजे तवाने आनी ओलसर ओल आसता ताका जिव्हाळ्याची आनंदाची ओल आसता ताजे खातीर नामस्मरण करता म्हणून तें आमी करया. आनी आतां आमी दासबोदाल्या वळया. ह्या नामाची आवडी कशी
नामाची आवडी. चंद्रभागा तीर, चंद्रभागा नीर, नाम तुझे, नाम तुझे. चंद्रभागा खंयस तुमगं सगळ्यांक पंढरपूर. पंढरपूर कल खातीर प्रसिद्ध असं की ते पंढरपूरचे वाळवंट म्हणटात. म्हळ्यार रेत ती इतली तापत थंय, त्या कांटार थंय चंद्रभाग व्हांवता आसता. तर त्या तिरार वचूंक सुद्दां ताप्पील वाळवंटान थंय जेन्ना वतात वारकरी, पांय शिल्वर जातात आनी ते तिराचेर वतात ती तावळ ते नाम घेत वतात. आनी नामाची आवडी हेची चंद्रभागेक तीर इतलें शांत जाता. कूल हे वार येता, हव येता. आनी मागीर दिसता ह्यो हांव तूं डुबकी मारया. चंद्रभागे नीर म्हळ्यार उदक म्हळ्यार कल्लें मनात चंद्रभागा. मनात चंद्रभागाची उदक म्हळ्यार ही नाम. चंद्रभागा नीर नाम तुझे, तया मध्ये डुंबू सोडू लाज लज्जा. उज्जो धग्गा उज्जो तशी मन कावल्या सगळे हाज्या सुख दुःखांनी. सुखान सुद्दां मस्त वेळा भय्यन कावता. अयो हें सूख ना जाल्यार म्हणून कळ्ळें. म्हाका गोत्त सामका सूख व्हरना. सुख जवा पाडे दुःख पर्वता ये वडेकर. आत्ताशील सुखान एक घडे ना जाता, दुःखच दुःख अशी. तावळी ते सगळे वाळवंटान पाय लाशिल वरी तर कल करचे चंद्रभागे निरान डुबकी मारया. तया मध्ये डुंबू सोडू लाज लज्जा, उडवूया फज्जा देखाव्याचा, देखाव्याचा. नामाची आवडी. चंद्रभागा तीर, नामाची आवडी. देखावा तो येरा. आम्ही डुबकी मारतात नामस्मरणातून, नाम घेताचे आनंदाने. लोक म्हणतात कल्ली ही पिशी बा एक सम कलकी तिगले घेतले मी असता म्हणून. कोण की म्हाका विचारले तू कले घेऊन बीन बसतोया म्हणून. हा म्हळे होय कल्ले डिवायन. नामस्मरण हे डिवायन. ताची झिंग येता आणि त्या डुमच्या लागल्या इतले नमुन्याचे आनंद येता. लाज लज्ज दिसना. की सदा येता जाता, उठता बसता, काम करिता, सदा देता घेता, वदनी वदता, ग्रास गिळिता, घरी दारी शय्येवरी रती सुखाचे अवतरी. समस्तांची लज्जा तेजुनी भगवत चिंतन करी. भगवत चिंतनातून लाज लज्जा सोड दिल्या. आणि देखावना कोण कल म्हणतले मस्त 99% लोक आमकां कल म्हणतले हाच खातीर जगतात, देखाव्या खातीर जगतात. म्हळ्यार हांव खुशी असं हे दुसऱ्यांक दाखोवंक म्हण जगतात. मनांतल्यान मस्त दुख्खी असतात जाल्यार हें जर डुंबली तुमी तरी उडवूया फज्जा देखाव्याचा. देखाव नाकाची. देखावा तो येरा आम्हा नाही भीड, आनंद अलोट चेपली से भीड. नामाची आवडी. चंद्रभागा नीर, नामाची आवडी. थंय संत मंडळी भरल्या ती. नामस्मरण करू गेल की संत गोळ जाता ती. संत मेळ एकत्र येता ती. आणि पुनीत पुनीत म्हणा कल्लें अगदी पवित्र पवित्र संघ लोकांक गेलो. आणि सगळं त्या संतांगल संघ, पुनितांचा संघ, तुक्या विठो संघ. तुकाराम स्वता आयला विठोबाक घेवन. आणि हें कोण पळयता. आमी डुमतो असं ती एकमेकाला आंगाचेर उदका उडयता ती. ते राग हें तें घोमटे आलाप तान भक्तिभाव हें तें आनंद आनंद आनंदाचे लोय आनंदी तरंग. आणि हाका साक्षी चंद्रभागा ती नामात चंद्रभागा. साक्षी चंद्रभागा माझा बघे देहभंग. मग देहभाव कशी करगून वचुलो. कर गुण वचुलो तें पळयता. प्लॅस्टीक आयदन उज्जार दवरले न्ही ते प्लॅस्टीक मेल्ट जाता. मेण ताका हुंचण लागले मेण मेल्ट जाता. तशी मगल देहभाव सगळो करगून वचुलो. आनंदाचे डोही तुका नाचतो आनंदे, कौतुक बघतो विठो पुनितांच्या संगे. हे संतां सांगाती विठोबा तुकारामाला आनंद पळोवन नांतस. त्यावेळी आम्ही कल केलें. म्हाका इतली खुशी जाली, इतली खुशी जाली की मन हे सुमन चुंबे सद्गुरु चरण, समर्थांचे श्वान तेव्हा आनंदले. आम्ही कोण म्हजेच एकशी साधिका समर्थांचे श्वान जाल्यार त्या दीस सगळ्यांनी
समर्थांचे श्वान त्यास सर्व देती मान. तशी आनंदान डुंबन पडे सगळ्यांनी हे श्वानाक सुद्धा पट्टून घेतलें. फाटीथान हात फिरायलो आणि इतलें बरें दीस सगळें सुख दुःख सगळें ना जालें. फक्त वरल ते ब्लिस आनंद. तर तशी आमी जावया. आणि आतां आमी त्या नामस्मरणात जोराचेरीची आमी आतां हें करुया, दासबोदाची पळोवया. पयर काय आमी समास 5 पळयल्लो. आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदन हें थोडं ताजें लिंक करता. आमी समर्थ म्हणटा ती 3 भाग आसा ती कळ्ळें. तरी एक जड आसता. जड दृश्य सृष्टी जी निर्माण जाल्या ती जड, तातूंतले चेतन ना. कळ्ळें. ती आसा फक्त निश्चळ परब्रह्माचेर हें सगळें नाटक चल्ल्या. तें पयलीं दृश्य जड तयार जालें. जड हात कडेन चेतन आयली म्हळ्यार आत्म हें आयलें. आत्मा किंवा ब्रह्मांडान सुद्दां पयलीं सगळी सृश्टी ती आमगेली मूळ माया ती जगत ज्योती तिगल तेज घेवन तो आत्मा प्रत्येक शरिरांत रिगलो. आणि ते चंचळ आत्मा तो सगळे कडेन फिरून सगळे आमगेलें काम करून दिता. सगळ्याक सगळें काम करता. तोच ईश्वर. ईश्वर जड आत चेतन दितलो तो ईश्वर. आणि ते परब्रह्म ताकाय चेतन दितले. ते परब्रह्म निश्चळ परब्रह्म आशिल्लें आमचे खातीर ते सद्गुरू जावन येतात. तर निश्चळ ते आत्मनिवेदन म्हळ्यार पयलीं एकदम आमकां कळटवें कळ्ळें. मागीर दृश्य दिसता सगळें फील जाता. कपाट आसा, टेबल आसा, मोबायल आसा, हांव आसा, मोगल देह आसा, बाजू बाजू बशिल्ल्यांगेर देह आसा, ती चेडवां नात्र ती उलयता ती करता ती सगळे खावचे पदार्थ दिसता ती गुड्डे बिल्डींग सगळें दिसता ती. ताचे आत्मनिवेदन म्हळ्यार कळ्ळें की स्वताक सरेंडर करचें. सरेंडर करचें म्हळ्यार कळ्ळें की रिपोर्ट करचें. आत्मनिवेदन म्हळ्यार निवेदन करचें म्हळ्यार रिपोर्ट करचें. स्वता बद्दल आमगेल्या मनांत कसले भावना आयल्यो आमी मनमोकळेपणान देवाक उलोवन दाखोवचें मनांतल्या मनांत. ताका निवेदन म्हणटात. त्या आत्मनिवेदनाक त्या आत्मनिवेदन कशी करचें की जडा बद्दल आत्मनिवेदन कशें करचें. अरे हें जे दिसनाची ताचें आत्मनिवेदन करूं जायना. पण रिपोर्टींग म्हळ्यार कॅशर अमूक कितलें कॅश जमा जालें, अमूक इतलें जालें, बॅलन्स इतलेंच, हें डिपॉझीट जालें, हें पेमेंट जालें, इतलें भरलें, तितलें कॅश दाखयलें की तागेलें रिपोर्टींग करतलें. तशी आमी आत्मनिवेदन म्हळ्यार देवा मगल ज्यो मगल वांट्याक ज्यो वस्तू व्यक्ती आयल्यात त्यो सगळ्यो तुगेल्यो आसात देवा. तूं पेटयल्यात आनी तुगेल्यो आसात. तुजल्यान म्हाका मेळ्ळ्यात. तूं म्हाका बक्षीस म्हणून वापरच्या दिल्या. म्हाका गोत्तच ते तुगेल्यो आसात. तेमी ती जाल्यार आनी म्हाका परत करच्यो आसात त्यो. परत करका तिची अमूक केन्ना परत करची गोत ना. तेमी तूं सांगले भितर परत करका ताबडतोब विलंब ना. जाल्यार एक आस मगल बाउंड एंड ड्युटी न्हय की म्हाका जेन्ना वापरच्या दिल्या ती त्या कल खातीर दिल्या. मगल मनुष्य जन्माचे हांवें उपयोग करून घेवंका, फायदो करून घेवंका, मुक्ती मेळोवंका हाजे खातीर. हो एक आत्म सुद्दां चंचळ आसा तर ताका सुद्दां मुक्ती मेळका. मुक्ती म्हळ्यार कळ्ळें तें निश्चळान परब्रह्मांत एक जावंका, मूळ मायेंत एक जावंका. हाजे खातीर आमकां परत जन्म नाका. हाजे खातीर जें आसा ताजो योग्य एंड यूज पळोवंका न्हय. एंड यूज पळोवंका म्हळ खातीर आमकां हें दिल्ल्या. आनी हें तूं दिल्या तुजल्याथान आयल्या. हें सतत लक्षांत दवरचें आनी तें वापरच्या दिल्या आनी परत करचें आसा. तावळी ते एक साधकान म्हणलें लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग. कोरी चुनरिया आत्मा मोरी नैन है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी नैन है माया
ये दुनिया ससुराल, हाँ जाके बाबुल को नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे. तशी कशी ताका डाग लागले, दाग लागन आसन हांव दिमका. आनी हें मगल ससुराल आस थंय म्हाका कुळाच मगल घर शाश्वत, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, आत्म दिलेलो म्हाका वापरच्याक. ताका डाग लावन हांव ती चुनरिया, ताका शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा, शुद्ध सगळें शुद्ध, इवन आंग सुद्दां आमगे शुद्ध आशिल्लें तें तशीच आमी दिमका तांकां. तावळे मन शुद्ध तशी दवन दिमका. तावळी तांगेल प्रॉपर्टी, दुसऱ्या प्रॉपर्टी आमी साद आमगेले मिक्सर वायट जालें आनी लोकांक येता मिक्सर चिकेत थोड्या वेळा खातीर वापरच्याक तिने दिल्लें शेजारणीने, तिने जावन दिल्लें. ती आयिल्ली आमगेले घरा, तिने पळयलें मातल्या काण दवरलें आनी मिक्सर चलना. घे आमगेले घे गो, म्हणलें दुसरें तूं जाय जाल्यार तितले दिवस वापरी, कडे परत दी म्हण. तिने म्हाका सांग न्ही तें सम करून वापरी म्हण. जाल्यार म्हगेल ड्युटी तिगल मिक्सर आस परत दिवचें आसा, हांव सम करून वापरका, परत तें वायट करून घालून उपयोग ना. म्हणून तशी आमगेले देह सुद्दां समर्थ देवान दिला, देवान दिलेलें आमकां वापरच्या दिल्या आनी परत दिवचें आसा तें सम करून वापरता. ज्यो ज्यो वस्तू आमकां मेळ्ळ्या ती वापरच्याक त्यो आमी आमगेल्यो म्हूण खांपावन घर जावंय करची न्ही. ताका घर जावंय म्हणटात. कले दिल्लें दिवन परत दिवचें नांवां काडना, घर जावंय म्हगेलें जालें तें. केन्ना दिलेलें तुवें, हांवेंच घेतिल्लें म्हूण अशी वैरणी उलट उतर दितात. तशे सुद्दां लोक असतात. जाल्यार हांगा तशें चलना. हांगा ते हें म्हणटात न्ही, गुंड लोकांक पेटयतात पठाण, ताणूच घेतात ती. यमदूत येवन ताण घेवन व्हरतात, विचारनात तुमकां तुका येवचें आसा की ना म्हण. तशी पण तें दितना आमी सम कॅरफूल घेवन हें जड आत्मनिवेदन. चंचल आत्मनिवेदनान कसलें आसता की प्रत्येक प्राण्यांतून एकूच परमात्मा नटला. मज्जान जो आत्मा आसा, अंतरात्मा, तोच अंतरात्मा ब्रह्मांडांत भरला, जगत ज्योती मेळ्ळी हां. आनी तोच ईश्वर तो, आनी तोच अंतरात्मा प्रत्येक सन्न सन्न मुय्यांतून कीटक, मायक्रो हे सगळ्यांतून हस्ती हडड्ड आनी तूं सुद्दां आसा ती, कळ्ळें. तावळी तसलें हां तुजें आसा देव, तो देव वय की ना. तर ताका शरण वचचें, ताका रिपोर्ट करता. आमी एकदम निश्चळ परब्रह्म म्हळ्यार आमकां कलेक वचना. तावळ रिपोर्टींग, निवेदन म्हळ्यार कलें रिपोर्ट करचें. हे पळय आज हांव कल केल्लें, आज कल बरें केलें, कल वायट केलें, मगल ह्यो चुक जाल्यो सॉरी, परत फाय जायनाशी पळयता, हें रिपोर्टींग. तावळ तो आत्मा भितर थान आमकां सांगता हें तूं बरोबर कर न्ही, परत अशें करचें ना, अजिबात करचें ना अशी. तावळ हें चंचळ आत्मनिवेदन. आनी दुसरें म्हळ्यार सगळ्यांत तोच परमात्मा आसा म्हणना पळय, आमकां एक नमुन्या प्रेम भाव येता. जशी आमगेल्या चेडवांक आमी बरें करून पळयतात, ताळ आमगेली म्हूण व्हरनात, आमगेली फॅमिली व्हड जायत वता. आतां आमगेले हाजी आनंद यात्रेची फॅमिली कितलो व्हड जाल्या. सगळे जाण हांगा एटेंड करता ती म्हूण ना, हाता बोटार मस्तल इतली आयकतात आसतलें हांगा येवन लायव्ह जाल्यार मस्त जाण ते कॅसेट्स आयकतले आसती, ताजो फायदो घेतले आसती. आनी ना तिल तरके एक नमुन्या प्रीत आसा की ही आमगेली फॅमिलींतली, दे आर व्हेरी प्राऊड ऑफ अस. ही भावना आमकां बळ दिता, मुखार खंय उमेदी दिता, वय की ना. श्रोत कितले आसा ती, वी डोंट बॉदर. खंय आमकां गोत्त आसा, खरे फ्रेंड्स, खरे नात्याचे न्ही वर्स गटलेन मेळना ती. जाल्यार कोणें पर्क मनीस मेळ्ळो, अरे ती शैल कशी आसा गो, बरी आसा न्हय, तिका दासबोद कशी चल्ला म्हूण चवकशी करतात. कितली प्रीत तांकां, बस तांकां सगळें मेळटा, वय की न्ही. तर सगळ्यांक तूं सांगचें कल्लें की हें चंचळ आत्मनिर्भर सगळ्यांक तूं एकूच परमात्मा नटला. तांकां कल्लें तशें दिसता ती प्रीती. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो.
प्रेम की गंगा बहाते चलो. सगळ्यांक आमकां प्रीत दिव्या म्हूण दिसता. आनी कसले अपेक्षाच ना मगलेची. मगल डाव हात दुखलो तर हांव अशें परसून घेता बसता, दाबून घेता बसता. तो हात सांगना म्हाका दाबी म्हणून, हांव जावन दाबता, कळ्ळें. तर तशी तर हें चंचळ आत्मनिवेदन रिपोर्टिंग. देवा तूंच सगळे कडेन भरला, तुगल सेव करता सव ह्या भावनेने प्रत्येकल्यान तूं हांवची दिसता. तेन्ना कळ जाता की आमकां तांगेल मनान कळ चल्लें आमकां आप्यापी कळटा. तांगेल दुख्ख वी कॅन इजिली स्टेप इन टू देर शूज, वी कॅन इजिली एक्सचेंज देर लेग्स. तांगेल मन आमी एक्सचेंज करूं शकतात, मना भितर निलकून पळोवचे शकतात कळ चल्ल्या म्हणून. आनी ती खरी सेवा आनी आनंद मेळटा तातूंत. हें चंचळ आत्मनिवेदन. आनी तें करता 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 अशी दिवस वता ती तावळी हगूर 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 हांव मगल देह तें ताणें दिलेलें, आत्मा सगळें करून घेता. म्हळ्यार हांव कल करता, सगळें ताणेंच केल्लें, हांव केल्लें कल्लें सर. म्हाका जन्माक सुद्दां ताणेंच घालें ईश्वरान, म्हाका लागचें सगळें ताणेंच प्रोवायड केलें वय कितें. हाणें कळ्ळें. तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान, जननी जठरी रक्षियले मज पोसुनी पंचही प्राण. बाहेर निघता मातेचे स्तनी पय केले निर्माण. पय केले निर्माण. तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान. मध्वमुनीश्वर स्वामी रमापती धरी माझा अभिमान. तू माझा यजमान धरी याचा अभिमान की तू मगल यजमान असं, हाच म्हाका अभिमान असं. ही वृत्ती येता. हें तावळ आपोआप वस्तूंचें आकर्शण संपलें जड आत्मनिवेदनांतून. चंचळ आत्मनिवेदनांत व्यक्तींगेलें आकर्शणच संपलें. कोणाक मत्सर करता म्हूण दिसना. कळ्ळें. मागीर ती व्यक्ती अशी दिसना, जड दिसना तांतूंत मनच दिसता. मनांतलें प्रेम आमी करच्या लागतात. तावळ तेवें विंगड आकर्शण संपलें, झगडची खुमखुमी गेली. आनी करता करता आपोआप निश्चळ आत्मनिवेदन जाता आप्यापीच. कल्ल्याक सांग कशें जाता की ज्या कोणाक तें आकर्शण दिसतालें, कोणा झगड का म्हूण दिसतालें, तोच विर्ण वता. त्या फॅमिलीन सेव करतना करतना नाच येतो, ताका मन उन्मन जावन वता. तर आपोआप तें निश्चळ आत्मनिवेदन आप्यापी जाता आनी फक्त परब्रह्म भरता. जाल्यार हान तुमी इतले चिवट धाग आसा न्ही, ते दाड काडटना एक एक म्हणटा अशें हें करता, मुळाचें मूळ निक्कण ना, तिरपून तिरपून काडटात. तशी आमगेल मी मोरूंक तयार आसना. ताचे खातीर थंय आमकां गुरूंगेलें पाठबळ लागता. आतां मुखावेल समासान तूं समास सटव्यान तूं सृश्टीक्रम सांगला. सृश्टीक्रम म्हळ्यार कळ्ळें ना. कशी सृश्टी निर्माण जाली हें पयलेंच वर्णन केल्या. ब्रह्मागल वर्णन केलें 3 पैल ओव्यान. ब्रह्मान कशी सृश्टी निर्माण केली, कडे पालन कोण करता, संवार कोण करता हें सांगून श्री समर्थ सांगता की साधकान जें निर्माण जाता आनी जें नाश पावता, हें इतलें कल खातीर सांगलें. हें निर्माण जाता, हें नाश पावता की ताजी नादी लागू नाका ती, की कलमीत हें सगळं घडता. कोण हें एक्च्युली कल्यामीत घडतस त्या परब्रह्मा चिंतनांत राबात. आमकां खंय वच्चें समज देह केलें हें केन्नाय विसर नाका ती. तांचे खातीर हें सगळें आत्मनिवेदनाचें सांगलें. आनी देहबुद्धी हो देहबुद्धी वचका जाल्यार केवळ पुस्तक वाचून कलें जायना. ताचे खातीर सद्गुरूंगल सहवासांतूच राबका लागता आनी साधन करका लागता. तर तें आमी कशी करची म्हूण वाचच्या. तें सृश्टीक्रम मस्तपंत हें जाल्लें आमी करून, तरी तेमी तें बराबर वाचच्या. सृष्टिक्रम निरूपण. श्रीराम
समाज 6वा, दशक 12. श्रीराम. ब्रह्म निर्मळ निश्चळ, शाश्वत सार अमळ विमळ, अवकाश घन पोकळ, गगना ऐसे श्रीराम. तयास करणे ना धरणे, ते गगन कल करता, ते निश्चळ परब्रह्म कल करता. तयास करणे ना धरणे, तयास जन्म ना मरणे, तेणे जाणणे ना नेणणे, शून्यातीत. शून्य सुराने ते शून्याच्या पहिली का नाही असं परब्रह्म. ते रचेना ना खचेना, ते होयेना ना जायेना, माया अतीत निरंजना, पारची नाही. अथांग पसरल्यान ते अपार अथांग. गुरु महिमा. गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अगम्य गरिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा. तशी ते गुरु तत्व, ते जे निश्चळ परब्रह्म तत्वचं अपार महिमा, गुरु महिमा. तांतू सगळ्यांक काही जे जे मेळटा ते निश्चळ परब्रह्मांतन आप्यापी मेळटा. तें दिना, तें कल्ले करना, तरी की तांतन मेळटा. ते कशी बाकी सृष्टी मागीर कशी चलता कल्ले करनासतना. ते रचेना ना खचेना, ते होयना ना जायना, माया ती ते निरंजना, पारची नाही. पुढे संकल्प उठिला. एकोहम बहुश्याम. हांव एकलो असो, म्हाका चिके खेळ करुया म्हूण दिसता, बेजार आयलो अशी. तेन्ना ताका दिसना आप्यापीची एक सन्न हात उठावन, एक फावट कळ नासतना न्ही, खंय पूण अशी वल्ल जाता अशें जाता, तशी एक सन्न कुडको चिक्के निखळता आनी भायर येता. ती मूळ माया. ते संकल्प. संकल्प म्हळ्यार कल्पना. कल्पना हीच मिथ्य आसता. कल्पना हे स्वप्न. जाल्यार स्वप्न जेन्ना पडटा तर त्या स्वप्नांत आशिल्ल्याक तें खरेंच दिसता. ताजे पुर्त त्या वेळार तें खरेंच आसता, वय की नाही. आनी पुढे संकल्प उठिला. षडगुणेश्वर बोली जेते आला. अर्धनारी नटेश्वराला बोली जेते. हांग जेन्ना हें आयलें, अर्धनारी नटेश्वर आयलो, द्वैत आयलें, तावळी काळ सुरू जालो. काळ. सर्वेश्वर सर्वज्ञ, साक्षी द्रष्टा ज्ञानघन, परेश परमात्मा जगज्जीवन, मूळ पुरुष. तो मूळ पुरुष ईश्वर. ईश्वरो गुरुरात्मेती मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. आमगेल्या पहिले प्रेयरान प्रारंभ, सभा प्रारंभांतूच तेंचें की ईश्वरो गुरु आत्मा इति मूर्तिभेद विभागिने. एकची ताका कोण मूळ पुरुष म्हणटा, ताका कोण हें म्हणटा मूळ माय म्हणटा, ताका कोण राम कृष्ण म्हणटा, ताका कोण परमात्मा म्हणटा, परेश म्हणटा, जगज्जीवन म्हणटा. कळ्ळें म्हळ्यार ते इतलो व्हड राय तो इतले पॉवर्स घेवन येता. निश्चळ परब्रह्मांतान भायर पडला. कसले पॉवर्स. आनी ते येता तिची ती सगळे गुण घेवन आयिल्ले आसता न्ही, तांतू उर्जा आसा, तांतू सृश्टी निर्माण करची शक्ती आसा, ताजें पालन करची शक्ती आसा, ताचो संहार करची शक्ती आसा. आनी ते सगळे ते जशी आवसू पोट्टान चेरडाक अनसुयेने ते दत्तात्रेयाक जशी हें स्थान दिल्लें, तशी तिणें तांकां चेडव केली. तशी ही मूळ माया तिगले भितरी ती त्या गुणक्षोभिणी जाता. म्हळ्यार कळ्ळें, अधोमुखे गुणक्षोभिणी. गुणत्रये तिज पासून निर्माण जाली. हीच मूळ माया हे त्रिगुणांक हें दिता, सहार दिता, आश्रय दिता आनी तांकां निर्माण करता पयलें. आनी ज्या वेळार ते बर्थ जाता ती ओम ओम येत म्हळ्यार ही ताका इतले स्पीड, इतले वायू वेग. कळ्ळें, वायू स्वरूप ती मूळ माया. ती कशी जाता. तांतू कोण जालें पयलें, तीन जालें म्हळ्यार कोण, पुढे विष्णू जाला निर्माण. जाणती कळा सत्वगुण, जो करिता हे पाळन त्रैलोक्याचे. त्रैलोक्याचे पालन करू, त्रैलोक्याची पहिली उत्पत्ती जावंका न्हय. त्या ओंकारांतल्यान एक शक्ती गोळे उज्ज्याचे गोळे उरता ती. आनी तांतू थावन सगळे पृथ्वी हें तें सगळें
तारका, सूर्य, ग्रहमाला सगळं निर्माण जाता, कितली उर्जा. ताका भयंकर प्रकाश असता, ताका प्रचंड नाद असता. त्या नादांतल्यान 7 स्वर निर्माण जाले. आणि इतले 52 श्रुती तयार जाल्यो. कळ्ळें? सारे ग म प ध नी 7 स्वर आणि 4 कोमल स्वर, एक हाजो मध्यम तीव्र, हे सगळे जे येतात 3 सप्तक. हां कितले म्हळ्यार 52 श्रुती कान्ना आयकूनच्या गमते दिसतात. हे पुरे तांतुतान आयले. तशी रंग, इंद्रधनुष्याचे 7 रंग, नवरस, सगळे कसले कसले येनी त्या एक ओंकारांतन शब्द निर्माण जाले. अ उ म तांतुतान आमगे सगळे शब्द भांडार तांतान आयल्या. तांतुतान वाक्य तयार जाली. वाक्यांतन प्रबंध तयार जाले, निबंध तयार जाले, ग्रंथ तयार जाले. आणि ते हांगा थंय येवन आमकां तें ज्ञान मेळ्ळें, तें तयार जालें. हें त्रैलोक्य कोण केल्लें? हां ताजें पालन करूंक विष्णू आयलो धांवन, सत्वगुणी. पालन करच्याक वात्सल्य लागता, आनी हो सत्वगुण पालन करचें आवस करता. आणि सगळे अवसुले गुण उत्पत्ती कोण करता? पुढे जाणीव नेणीव मिश्रित ब्रह्मा जाणावा नेमस्त, हो कशी पूर्ण जाणीव. विष्णू जाला निर्माण जाणती कळा. सत्वगुण जो करिता हे पालन त्रैलोक्याचे श्रीराम. पुढे जाणीव नेणीव मिश्रित ब्रह्मा जाणावा नेमस्त, त्याच्या गुणे उत्पत्ती होत भुवनत्रय. पुढे रुद्र तमोगुण सकळ संहाराचे कारण. आता मस्त ऑब्सलेट जायना पडे, कोणे तरी संहारय करका खले म्हण नवीन उत्पत्तीक जाग आसका न्ही, नाल्यार सगळे कडेन हें जावन वतलें, स्टॅम्पीड जातलें, राबूक घर ना आत्तांची नाती. तावळी संहार हो जावंकाच आवश्यक आसता. संहार म्हळ्यार वायटाच संहार मात्र न्ही, जे युज्युअल बऱ्या हाजी सुद्दां संहार जाता. कला म्हळ्यार परत दुसऱ्यांकय उत्पत्तीक स्कोप मेळका म्हळ खातीर संहार जाता. आणि तें रुद्र, ताका रुद्र म्हणटात. रुद्र तमोगुण सकळ संहाराचे कारण. सकळ काही करते पण तेथेचे आले. आता तांकां जाय आशिल्ली तांगेल बायल आयल्यो. ब्रह्मागेल सावित्री सरस्वती, ती नाना कला निर्माण करता. ती सावित्री ती रजोगुणी संसार गमटोकून सांबाळता ती. आणि विष्णू म्हळ्यार कोण? ताका पालन करता तो. तावळ ताका पयस जायी, धन जायी, प्रॉपर्टी जायी, ते करूंक साहित्य सामुग्री जायी पालन करूंक. अशी जायना खावच्या दिवचें म्हळ्यार फूड जावंका, फूड हें करूं जमीन जावंका, हें सगळें कशी पावस जावंका, हें जावंका, तर सगळे ऑपरेशन्स सायड ता लागीं विष्णू लागीं. तो ब्रह्मांड सगळें चलयत मात्र न्ही, प्रत्येक एकांत ती जाणीव जावन तो बसला. ब्रह्मा विष्णू महेश हे तिगय जण प्रत्येक जिवांत बसले ती, आणि तो अंतरात्मा जावन बसले ती. जाणीव नेणीव मिश्रित म्हळ्यार रजोगुण. सगळें उत्पन्न केलें, तांकां पालन केलें, संवसार कशी करचो, संवसारा दृश्टीने म्हाका मग चेडवांक सगळें जाय हें पुरें. प्रत्येकान आपापणाल पुरतें पळयल्यार समाज सुदारता आपापीची. हांव सुदारल्यार मगल कुटुंब सुदारता. हांव कुटुंब मगल कुटुंब प्रत्येकान आपापणाल कुटुंब सुदारल्यार सबंद गांव सुदारता, देश सुदारता, तशी पृथ्वी सुदारता. तशेंच तें तशी जाणीव नेणीव मिश्रित ब्रह्मा जाणावा नेमस्त, त्याच्या गुणे उत्पत्ती होत भुवनत्रय. आमगेल नवीन नवीन सेल्स तयार जात असतात. प्रत्येक कलकी म्हणटा 7 वर्सांनी आमगेल फुल्ल देह चेंज जालेलो असता. ऑल बॉडी सेल्स नवीन व्यक्ती असतात आमी प्रत्येक बाबतीत. बॉडी सेल्स पुरे चेंज जाता. हें कोण करता? ब्रह्म करता. आणि रुद्र तो सेल्सात संहार, जो ऑब्सोलेट जाल्या ती वायट जाल्या ताचो संहार करून नवीन करचें. आणि विष्णू ताजें पालन करता. ताजे खातीर तांकां कल्ल जायी नाका प्रोवायड करचें तें तो करता. पुढे रुद्र तमोगुण सकळ संहाराचे कारण. सकळ काही करते पण तेथेच आले. भोव मस्त पॉप्युलेशन वाडलें बा. माल्थुजियन थियरी म्हणटा ती आमकां इकॉनॉमिक्सांत आशिल्लें. कल्लेपणी कॅलेमिटी येता, अर्थक्वेक जाता, आनी कले हें म्हणटा ती कल म्हणटा तें लँडस्लायड जालें, लाखोनी लोक मरता ती मस्त म्हणटा अशी अर्थक्वेकान जालें. हो संहार. आणि आपल्यापी नेचर हॅज गॉट इट से.
तेथून पुढे पंचभूते म्हळ्यार ह्या तमोगुणांतल्यान पंचभूत खंयचे आकाश खम वायू हां सगळे येतात. तेथून पुढे पंचभूते पावली स्पष्ट दशेचे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. हां आकाश पहिले तयार झाले. आकाश म्हळ्यार पोकळी. पोकळीन थंय शब्द वतात. शब्द आकाशांत थंय शब्द निर्माण जाले. ओम हो पयलो शब्द. तेमी शब्द रूप तें आकाश. हां तेथून पुढे पंचभूते पावली स्पष्ट दशेते. अष्टधा प्रकृती स्वरूप ते मुळीच आहे. प्रत्येक लागेल जड है तांची जी चेतन काम करता ती अष्टधा प्रकृती काम करता. म्हळ्यार कळ्ळें ब्रह्मा विष्णू महेश आणि ब्रह्म उत्पत्ती करता, विष्णू पालन करता आणि रुद्र संवार करता आणि पंचमहाभूत ही तत्व ते ॲक्च्युली तांगेल थ्रू ते हें सगळें वेवस्था चलता. आमगेल 70% जे ब्रह्मांडांत आसा त्याच पिंडांत आसा. आमगेल्या देहांत थंय 70% उदक आसा पृथ्वीचेर. आमगेल्या देहांत सुद्दां 70% उदक आसता. जितके कमी जाल्यार बी जे डिहायड्रेटेड मनुष्य मरता. जीब भितर ताळ्ळे भायर जाता आणि मरून वता. तशी ताचे खातीर अगदी आवश्यक असें निश्चळी जाले चळण तेची वायोचे लक्षण. हां निश्चळ म्हळ्यार जे आकाश स्वरूप पहिलेच तांतू निश्चळी जाले चळण तेची वायोचे लक्षण. पंचभूते आणि त्रिगुण सूक्ष्म अष्टधा म्हळ्यार निश्चळान जे चळण जाले ते वायोचे लक्षण म्हणून कोण भायर पडले पहिले मूळ माया ती वायू स्वरूप आशिल्ली. तर तो मुख्य वायू तांतू थावन परत आकाश पयले कडेन आकाशांतल्यान वायू निर्माण जालो. आकाशांत थोडी हालचाल जाली तो वायू हल्ली चलन वलन जालें की तें पंचभूते आणि त्रिगुण सूक्ष्म अष्टधा. आकाश म्हणजे अंतरात्मा. प्रत्येक पहावा महिमा. त्या आकाशापासून जन्मा वायो आला. आकाशांत फिरली की ताका वायू म्हणटात. त्या आणि हांगा द्वैत मुख्य ह्या मूळ मायेन कलहळें द्वैत हाळें. वायोच्या दोन्ही झुळका उष्ण शीतळ ऐका. शीतळापासून तारा मयंका जन्म झाला. तार आणि चंद्र मयंक म्हळ्यार चंद्र जन्म आयलो शीतळ. तशी उष्णापासून रवी वन्नी रवी म्हळ्यार सूर्य निर्माण जालो उज्ज निर्माण जालो. विद्युल्लता वीज आदी करुनी शीतळ उष्ण मिळोन तेज जाणार. हे शीतळ उष्ण आता विद्युल्लता जी आसा एक एक इन्स्ट्रुमेंटान तूं ते थंड करता एक एकान तूं गरम करता म्हळ्यार हें सगळें ह्या अशी त्याक तेज म्हणटात. विद्युल्लतेन कल्ले आसा तेज पॉवर आसा. त्या तेजापासून जाले आप म्हळ्यार त्या वायून जे ऑक्सिजन हें तें आशिल्लें तें धोरून H2O हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन एकड जावन तें विद्युल्लतेने तांचें रुपांतर केमिकल चेंज जावन उदक तयार जालें आप. आप आळोवन पृथ्वीचें रूप. आतां हांगा आप म्हळ्यार नुस्तें उदक न्ही. शरिरांत तूं नमनमन्याचे ब्रह्मांडांत सुद्दां नमनमन्याचें उदक आसता. शरिरांत तरी रक्त रेत हुम सगळे नमन्याचे मूत्र हें सगळें उदकाची युरीन हें सगळें उदक आणि जळ सुद्दां आसता. ते आप आळोवन पृथ्वीचें रूप. हें जेन्ना मस्त उदकाचें आशिल्लें उदकांतूच पृथ्वी म्हूण दिसनाशिल्ली ती सुकून मस्त जाग्याचेर ती पृथ्वी वयर आयली म्हळ्यार जड वयर आयलें ती पृथ्वी. त्या पृथ्वीन तूं वखदाच हाजो उदकाच अंश आशिल्लें आनी तें बीज रूप बीज मस्त आशिल्लें तांतूं तेमी त्या उगवून औषधी जाल्यो. औषधी अमूप निर्माण जाल्या. औषधी पासून नाना रस जाले. नाना बीज अन्न रस जाले. 84 लक्ष योनींचा वास भूमंडळी. 84 लक्ष योनी थंय हें करता ती नांदता आसा ती तावळ तांकां अन्न रस जाय न्हय ते वनस्पती खावच्या लागले कच्चे. जीवो जीवस्य जीवनम खंय तशी. तरी समर्थ म्हणटा ती ऐसी जाली सृष्टी रचना विचार आणिला पाहिजे मना प्रत्यये विण अनुमाना पात्र होईजे. हांगा शंक घेऊ नये प्रत्यय घेऊन का खरे जात की ना पळयात तुम्ही. जीवो जीवस्य जीवनम. अन्नामिती रेत जाता रेतामित मनुष्य जन्मा येता. जन्मा येना पण तागल आणि सगळे हें जाता
वनस्पती तयार जाता. वनस्पती खंयच्यान येता? पावसांतल्यान येता. पावस खंयच्यान येता? उदकांतल्यान येता. उदक खंयच्यान येता? पृथ्वींतल्यान येता. वय की नाही? ऐसा झाला आकार येण्याची न्याय संभार सारासार विचार यास बोलीजे. जे सार असं असार असं आत्तसं मुखारना जे नाश जाऊनच असं. आणि प्रत्येक महेश कार्य काय राबनी काळ मागशी लागला. काळ चोर घिरट्या बहु घाली पामरा तुझ कशी नीद आली. ऐसा झाला आकार येण्याची न्याय संभार सारासार विचार यास बोलीजे. जे जे जेथून निर्माण झाले तेथे तेथेची निमाले त्याची क्रमाने म्हणा. उद्दाक पैल पुऱ्या आटून होता आणि अशी हें जाता की पृथ्वीचेरी 100 वर्ष पावस पडना. आत्तांची युरोप आणि अमेरिकेन थंय उद्दा आटच्या लागल्या. भयंकर गरमी निर्माण झाल्या. इतली गरमी आमगेल हांगा हिमालय विरगळून तांचे न्हंय हांग पूर आयला. प्रत्यक्ष आयला. बिहारांत थोडी न्हंय हांग पूर आयला गरमी दिसांत. कळ्ळें म्हळ्यार तें बर्फ व्हांवन येता असं. मुखार कल जातल वतना. जे जे जेथून निर्माण झाले तेथे तेथेची निमाले येणेची न्याय संभारले महाप्रलय. तावळी आम्ही महाप्रलयांत अशी व्हांवन वचवे. आम्ही ताचो विचार करून आमगे देह आसता म्हणसरीची जशी त्या परीक्षितीने ताका तक्षक येवन चाबून ताका देहाच मृत्यू जावचे पयलें तो देह सोडून वचुलो. विलीन जाता परब्रह्मांत. तशी महा सद्गुरुगल संगतीने तशी आद्य मध्य अवसान जे शाश्वत निरंजन. आम्ही कल करका महाप्रलय हें सगळं वच्चस तर बेग आम्ही कल करका जितले जात तितले बेगी आद्य मध्य अवसान जे शाश्वत निरंजन. खंयच्याक आदी मध्य आणि शेवट सगळे दृष्टीन पळोवच्या गेल्यार तरी जे शाश्वत असं निरंजन तेथे लावावे अनुसंधान. खंयचे नाश जायना थंय आम्ही लक्ष दिवका आणि जाणते पुरुषी. होत जाते नाना रचना परी ते काहीच तगेना. सारासार विचारणा या कारणे द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा. अंतरात्मा हे सगळं पळयत असता. कल्या म्हळ्यार ती मूळ माया. ती मुख्य तिगल भितरी तो निश्चळ परब्रह्म असं तें स्वरूप तिगलें. निश्चळ परब्रह्म हें अंतरात्म्या स्वरूप. अंतरात्मा म्हणटा ती. कोण देवी म्हणटा, कोण राम कृष्ण म्हणटा, कोण तें चैतन्य अशी म्हणटा. तत् 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 म्हळ्यार सहा सा आणि तत्. ती तो रामकृष्ण देव गुरु, ती देवी भुवनेश्वरी दुर्गा परमेश्वरी वगैरे वगैरे. आणि तें चैतन्य तें प्रेम तें सगळे नमुन्याचे धैर्य सगळे. द्रष्टा साक्षी अंतरात्मा सर्वत्र बोलती महिमा परी हे सर्व साक्षिणी अवस्था मा प्रत्यय पाहत. ही अंतरात्मा जो असं तो सर्व साक्षिणी अवस्था म्हळ्यार ताका त्या हाजेरी अनुसंधान असता परब्रह्माचे. आणि आपणेच क्रिएट केल्या सृष्टीन सुद्धा तो सृष्टी चलयत असता. प्रत्यय पळया ती मुळापासून शेवटवरी अवघी मायेची बरोबरी. पण तांकां ती आव सुतीन आमकां निर्माण केल्या न्हय त्या देवीने. तावळ तिका वात्सल्यस तेमी ती आमकां बोटीशी काम करता. ती आमकां आमी जर तिगल त्या ईश्वरागल आमी जर हें केल्यारी कले अनुश्ठानांनी केल्यारी तीच आमकां तिगल्यान तूं तिगल झोळयेन बैसून ती आमकां मूळ माये थंय व्हरता. मुळाले थंय व्हरता. आणि कड्डेर आमकां सद्गुरू आमकां गप्प करून थंय घेतात निश्चळ परब्रह्मांत. मुळापासून शेवटेवरी अवघी मायेची बरोबरी. ही माया भ्रम असत जाल्यार ती आस ते सगळेच तशें पळोवचें सगळेच भ्रम. मिडियम जावंका न्हय आमकां उद्दां पिवंका म्हळ्यार आमकां मिडियम लागता की न्हय. तशी कसले प्याल लागता कसले पुणी लागता. इतले रिजर्वायरांतले उदक हांगा थंय येता कशें येता पायपाच थ्रू येता नळांत येता. नळांतल्यान आमी ते एक्वागार्ड वापरता ती तातूंतल्यान ते क्लीन जावन आमगे बाटलीन भरता ती बाटलींतल्यान पेल्यांत येता. नाजाल्यार अशी फॉरेनांत थंय अशें आसता पांयान हें केलें की तो नळ तोंड लावन पिवचें जाल्यार तोंड पुणी मिडियम आस की ना. तोंड पुणी आ करका न्ही. ते सगळं वी आर ऑल मिडिया. मुळापासून शेवटवरी अवघी मायेची बरोबरी नाना विद्या कळा कुसरी तयेमध्ये जो उपाधीचा शेवट पावेल. ह्यो सगळे उपाधी आसा ती हे मिडियम सगळे ते
समजून घेऊन मनाने कळता हे फक्त उपाधी असती. मूळ खंयचे मूळ मायेची मूळ हे मूळ आमकां सोदचें. त्या मिती मूळ माय हो सुद्धा एक नाशवंत त्यास भ्रम ऐसे वाटेल. उपाधी शेवटी कोण वतकी ताका तो सगळं भ्रम हे कळतले वाटेल म्हळ्यार कळतले. आणि जो उपाधीमध्ये अडकेल त्यास काढिता कवण म्हळ्यार मगल देह मगल हें हातूंच जर हांव बसली म्हाका सुख दुःख हाजे सुखच जायी दुःख नाका हें नाका तें नाका करता बसली तरी कल उपयोग. विवेक प्रत्ययाची कामे कैसी घडतील अनुमान भ्रमे. तुम्ही विवेक करून जे तुमकां प्रत्यय येता तो घेना जाल्यार नुसते अंदाज बांदता बसतात. सारासार विचाराचेन संभ्रमे पाविजे भ्रम. आणि ताजे खातीर कल जावंका संपर्क जावंका सद्गुरू लागीं संतां लागीं संतांक सहवास जाय. म्हळ्यार नामस्मरणाची आवड येता. आणि ताजे नंतर संपर्क जाय सातत्य जाय. सातत्याने तांतल्या वचका आणि तांणी सांगील कशी ते वागच्यांत आमी संपर्क त्या संपर्कांत सातत्य दवरका आमी वागचे. जो विवेक करका सारासार विचार करका कायम करका तशी. ब्रह्मांडीचे महाकारण ते मूळ माया जाण. अपूर्णास म्हणती ब्रह्म पूर्ण विवेकहीन. सृष्टीमध्ये बहुजन एक भोगिती नृपासन. सृष्टीन तुझी तुम्ही पळयाती मस्त लोक असती जे विवेकी असती ते एक भोगिती नृपासन रायशे रपतती आराम. एक विष्ठा टाकीती जाण. शूद्र म्हणता शूद्र ही काम शूद्र ही जाती नाही शूद्रावारी वागणं शूद्रावारी असता. म्हळ्यार लोकांक सतत निंद करचें सतत घाणीन तुश तोंड घालचें सतत झगडेच मारचे कसले बरे कोणाला पळोवचे जायना सगळे हेंची प्रत्यक्ष आता ऐसे उदंड लोक असती. आपणास थोर म्हणती परी ते विवेकी जाणती सकळ काही. विवेकी आशिल्लेची तांकां खरें कळटा. बाकीचे मस्त लोक कशे फर्स्ट क्लास म्हणटात जाल्यार भितरी दुख्खाने हें जालेलें आसता पोखरून गेल्लें आसता जाल्यार भायर तांकां दाखोवन चेको म्हळ्यार तांकां दाखोवन चेक हें करचें. जाल्यार दुख्ख आसून सुद्दां भितरल्यान आमी सुखी कशे आसचे तरी सलायवा नामस्मरणाचें सतत नामस्मरण म्हळ्यार आमगेलो देह मन केन्नाय लुब्रिकेटेड आसता क्लीन आनी करका लागना विंगड स्वच्छ आसता सुंदर आसता गोमटें आसता आनंदी आसता. ऐसा आहे समाचार कारण पाहिजे विचार. बहुतांच्या बोले हा संसार नासू नये. दुसरे कोणे आम्ही हें वाचू बसल्यान बा योगो थंय गोमटो पिक्चर लागला पळोवच्या वचा घाली हुक्की घाली आमी भायर सरली सोड न्हू तशी कर नये. किंवा पुस्तक ज्ञाने निश्चय धरणे तरी गुरुकासया करणे का या कारणे विवरणे आपल्या प्रत्यय. हो हांव कितलो पंत पारायण केलें 200 पंत पारायण केली दासबोधाची मागीर कितलें तुगेलें मनात मन सुदारलें कितलें तुका आत्मज्ञान जालें 200 पंतां पारायण करून सुद्दां जर तुका आत्मज्ञान जायना वाचून नुस्तें जर कळलेलें असल्यार आनी कल जाय आशिल्लें. यू हॅव टू रीड इन बिटवीन. समर्थ कल म्हणटा ती ते समर्थांगल मुखानेच आयकूंका म्हणून हें असलो हें कल म्हणटात ताका प्रपंच. पुस्तक ज्ञाने निश्चयो धरणे तरी गुरुकासया करणे या कारणे विवरणे आपल्या प्रत्ययी. जो बहुतांच्या बोले लागला तो नेमस्त जाणावा बुडाला. म्हळ्यार मस्त जाणांनी मस्त कलकल सांगलें. एक सांग नामस्मरण करी एक सांगता यज्ञ याग करी एक सांगता अनुष्ठान करी एक सांगता आनी कसलें हें वाची तें वाची आनी मस्त जाण हल्ली मस्त कसले बुक्स आसत वाचता बसतात पण खंयचे पूण एक अद्वैत ग्रंथ घेवन एकूच तो कोण बरयला तो प्रत्यक्ष बुकान बसून सांगता असं अशी भावनेने तांगेलीची प्रार्थना करची. तुम्हीच म्हाका एक्सप्लेन करून सांगात तावळ हे एक्सप्लेन करतात. तुमकां दिसता आसतलें हांगा हांव उलयताच म्हणून पण ते एक्सप्लेन करतले सत्य समर्थ स्वता आसत. मी नाही गेलो म्हणटात ह्या ग्रंथांतल्यान हांव अजुनूय जिवंत आसत. जो बहुतांच्या बोले लागला जाल्यार लोक सांगतात ते विंगड कडे जशी तिकीट काडून वतात न्ही रेल्वे लायनांतून एक फावट तुम्ही पळयलें आसतलें हो मगल अनुभव असो 4-5 लायन आसतात आमी बेगी वच्चें आसता तर एक लायन भर मुखार वच्चें आसता तावळे आमकां दिसता थंय भर मुखार वता ती आमी आमगेल्या लायनींतलो नंबर सोडून आमी दुसरे लायनीक वतात. दुसरे लायनीक वच्चे भितरी
त्या कावंटरार उबलो आसता की पास जायते हें जायते अर्द तास जालो तरी तो थंयच हल्लो ना. तोपर्यंत ही बाकीची लायन मस्त वाडटा आनी ती मुखार वचूं लागता. तर आमकां जाग पकडचे वतात, सगळे जाणां मागशी घाल येतात लायन में खडा रावून. परत पयलीं सुरू म्हळ्यार अशी जाता. मस्त लायनींत रावची ना, एक्क हातून नेटाने मुखार वचका तरी आमी यात्रेंत मुखार वचून पावतात. नाजाल्यार एक साहेब नसता कोणाला मुशारा मागावा. कोणे प्रत्येकान सांगिल्लें आमी आयकूनच्या पळयलें, तरी जबाबदार कोणा धरचें. आमगेलें प्रगती पुस्तक कोणाला हातांत आसता तेंच गोतना. कोण मार्क दिता तें गोतना. आमकां पास कशें जातलें आमी. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे सृष्टिक्रम निरूपण नाम षष्ठ. आतां 7वो समास आमी पळोवया. विशय त्याग. समासांतले पयले 8 ओव्यो प्रश्नांचे आसत. हांगा शिष्याक शंक विचारता की शिष्याक गुरून सांगिल्लें मस्तपण सांगलें, विशय त्याग केले शिवाय परमार्थ घडना आणि विषय सेवन केले शिवाय ही शरीर टिकना. तें आमकां गोतच. विषय सेवन म्हळ्यार खावंक पिवंक ताचे शिवाय केल्लें. परमार्थ म्हळ्यार संवसारी मनशाकच न्ही, प्रापंचीक मनशाक न्ही, संन्याशाक सुद्दां हें जावंक लागता न्ही. नाजाल्यार तांणी जगची कशी. त्या वळी हो गुंतो साधकान कशी सोडोवचो हाचे प्रश्न की आमी फटीच केले पूण म्हळ्यार अनमान आसत जाल्यार विचारची कशी म्हणून मळमळ मळमळ जाता. म्हळ्यार समर्थांक विचारका म्हूण दिसता, ह्यो समर्थ कले म्हणटले अशी. जाल्यार समर्थ कले म्हणना ती. ह्या समर्थांनीच हो शिश्यागल प्रश्न उत्पन्न केला. जाल्यार हांगा समर्थ सद्गुरू आनी शिष्य सत्शिष्य दोन्ही एक आसत. तरी समर्थची सामान्य साधकागल शंका हांगा विचारता आसत आनी ताची उत्तर कशी म्हणून पळोवया. तरी समर्थांनी आपणाक शरिरांतल्यान घडचे विशय सेवन 2 प्रकारचे आसता. एक म्हळ्यार जीवनावश्यक गरज असतात आणि थोडे विशय असे असतात उपभोगचे ते चैन आणि विलासा खातीर. म्हळ्यार गरज आणि इच्छा हातूंत फरक आसा. थोडे गरजे पोटी आमी करतात. तरी आमी कल करता साधकान सारासार विवेक करून चैनीच विशयां त्याग करता. त्याग केल्यार मागीर जीवन कशें चलचें, शरीर कशें उरचें अशी गरज. आतां जेवण हें शरिराक गरज जाल्यार चटक मटक खावचें नित्य, पोट बिगडोवन घेवचें ही वासना. थोडें फार मनोरंजन प्रत्येकाक जाय म्हणून मनोरंजन जाय म्हणून दिवसभर जुगार खेळचा बसचें किंवा सुडोकू सोडोवच्याक बरें चलता. पण दिवसभर तुमी सुडोकूच सोडयता बसले, बाकीच कल कामां कशें करचें. साधकाने आपणाक देहधारणे खातीर विशय सेवन करता आसत आमी हाजें आमी भान दवरता. म्हळ्यार थोडक्यान कलें अति सर्वत्र वर्जेत. खंयच्याचें अति जावच्याक दिव नये. उदरभरण न्हू हे जाणीजे यज्ञ कर्म हें आमकां केन्ना शिकयल्लें. सांधून शिकयल्लें. जेवणा बसली की वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे. जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म. तर इंद्रियां ते चुकविणे, इंद्रियां नेणता भोगीचे हें लक्ष दवरता. म्हळ्यार आमी ज्ञानोबा माऊलीन हें सांगलें ज्ञानेश्वरीन की आमी इंद्रियांक कलकल जाय तें पुरोवंक कल्या म्हळ्यार सर्विसींग जावंका, ताका ऑयलिंग जावंका, ताका हें जावंका कल गरज आसा तें दिवंका. पण त्या इंद्रियां खातीर आसत तेमी ती इंद्रियां नेणता भोगीचे. म्हळ्यार इंद्रिय ताका चोचले पुरोव न्ही, इंद्रियांक चोचले पुरोवचे म्हणटात न्ही, ताजे खातीर विशय सेवन करचें ना. जितले गरज आसा तितलें करचें. तेमी समासाच्या मदल्या ओव्यान समर्थांनी वैराग्याचें महात्म्य सांगलें आनी ज्या साधकाक उपजत वैराग्य प्राप्त जालें की तो तरी परम भाग्यवान आसच. जाल्यार सांसारीक मनुश्य सुद्दां बाकीचे लोक विशय सेवन कशी करतात ते जर तांकां मेळना म्हूण ते कोपतो बसतात, लोकांक द्वेश करतात तर तें बरोबर न्ही. वैराग्य म्हळ्यार स्मशान वैराग्य न्ही किंवा वैराग्य म्हळ्यार वैताग न्ही. लास्ट टायम तांणी सांगलें वैराग्य म्हळ्यार वैताग न्ही. कोल्ल्याला द्राक्ष आंबट खाय तशें उपयोग ना. मेळना वता नाजाल्यार ना, म्हाका नाका आशिल्लें ना तरी कल्ल्याक जाय तें कल करचें सर. मनांत ताजी आसक्ती आसता. दुसऱ्यांक मेळ्ळें की आमकां कोप येता, मत्सर येता, पळय ताका कशें मेळ्ळें, हांव इतलो प्रयत्न केलो तरी म्हाका मेळ्ळी अशी. तशी कंपॅरिजन आसूं नये. मुळान थाव न्हू हें असार आसत.
म्हाका जाय तितलें हांव सेवन करतच न्हय देव दितच पुरो खंय पूण पुरो हो शब्द येवंका आमी केन्नाय पुरो म्हणनात आनी जाय देहान विशय त्याग करच्या येनी जाल्यार मनान पूण विशय चिंतन राबोवंका तें राबोवचें आमगेल्या हातांत आसा कशी राबोवचें तें तरी मनाक वळोवचें जाता मनाक खंयचे संपर्कांत दवरतात की ते गूण तो आत्मसात करता तर ताका भजनांत लायती देवाल पुजेंत लायती देवाल अनुसंधानांत लायती कोणागेले आर्त लोकांक दुख्खी लोकांक सेवेंत लायती आतां कोवीड आनी हें जालें तांकां पाप ते डॉक्टर सांगणी दिवसभर वेळ मेळनासलो नर्सीस आनी कशी तेच देवदूत तांणी सगळ्यांक कशी सेवा केली कितले जाणां वाचयले तेमी तसले वेळार विशय चिंतन करची शक्य ना तावळ ती मेळ्ळेल खाताली जाल्यार शरीर तक कामळ खातीर खाताली चोचले पुरोवचे खातीर न्ही तेमी ती विशय सेवनापेक्षा विशयात उपभोगापेक्षा ताजी चिंतनच जास्ती तापदायक अयो हाय मस्त दिवस जाले फिश खाय न्ही हाय तरी हाडपाची खंयचें हाडचें मागीर ताजें कल करचें ताजें हें करचें तें करचें हांतूचें जाता तेमी समर्थान निकल केल्या दमन हाका दमन म्हणटात नाबा हांव खावची ना हांव 8 दिवस खंय वचची ना हांव हें खावचें ना हांव तें खावचें ना जाल्यार मनांत खंयची सुप्त इच्छा आसता वचका म्हणून तर 8 दिवस केन्ना जाता ती म्हणून वाट पळय 9 दिवसांक आमी खावचें लागता तशी किंवा कोणें घार हाण बाकीच्यान खाल्लें म्हळें ताजें परमळ आयलें आमगेल्या मनान खावून जालें तें तरी तशी दमन करूं नये गरज पडल्यार तें खावें जें काय आवश्यक आसा मग शरिराक आतां कोणाक एग खावचें सांगलें खंय शरिराक तुका आवश्यक ती खावचें लागली पण ताजे भायर ताची चटक लागनी तिका तशी भोगाच अतिरेक आनी दमन म्हळ्यार कसलें घेवचें ना हें घेवचें ना तें घेवचें ना उपास केले हें केलें 25 किलो वजन कमी केलें ना जाल्यार भोगाच अतिरेक म्हळ्यार मोकाट सुट्टिली वारी हाजे सुवर्ण मध्य साधकां म्हणून सांगल्या तर त्या दृश्टीने आमी पळोवया आतां हातूं सुवर्ण मध्य नुस्तें हाच मात्र न्ही खावचे पिवचेच मात्र न्ही तरी आमगेले जे रिपो आसत आमगेले जे भावभावन आसत खंयच्याचोय अतिरेक करूं नये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे रिपो आसत ते प्रत्येकांत आसतात राक्षस ते ह्या कलियुगांतूं राक्षस प्रत्येकल्यागेल अंगांत वचून बसल्यात शरिरांत आनी ताका नामावतारानेच मारूं जाता पण ते सगळ्यांक मान घालचें ना त्या कल खातीर तांगेली गरज सुद्दां आसा जशी जेवण जेवचें आमगे शरीर राखचे खातीर गरज आसा तशी हे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हे सुद्दां आमकां व्यवहार्य रिपू म्हणून आमकां अत्यंत आवश्यक आसत जशी कामभावन आसका प्रजोत्पत्ती करचे खातीर तें आसका जाल्यार कोणागेले बलात्कार केलो हें केलें तें नाका तें त्याज्य तशी खूब आसका व्यवहार कोणाक सुदारका आमगे चेडवांक सुदारका वायट गूण करतना बामणू बायल वायट गूण करता तांकां मार्गार हाडका कोपका लागता वेळेक तशी तो कोप आसका जाल्यार त्या व्यक्तीचेर न्ही ताका दुर्गुणांचेर कोप करचो आनी ताका सुदारचा पळय बरी इच्छा आसका हेतू बरो आसका ताजो संताप कर न्ही संतापांत वचूं न्ही तशी खंयच्याचय आसक्ती जालपा लोभ आसक्ती ही तेजी त्याज्य आसा चिकटूनच बसची न्ही जाल्यार द्रव्यार्जन जरूर करता व्यवहारा खातीर जोडून या धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करीत तशी मोहांत आकर्षण आसता तर तांतूं परत आसक्ती न्ही घोमटेय दिसले म्हणून एखादी घोमटी बायल मनीस दिसली तीन आपल्यान लग्न करून घेवका लग्न करना म्हळ्यार कितें केलें तोंडार एसीड घालें हें त्याज्य असले गूण आसूं न्ही बा जाल्यार आकर्शण जरूर आसता आमी आकर्शण हो मूळ गूण असत देवागेलो तशी मद म्हळ्यार खरें गर्व करूं नये पण अभिमान जरूर आसता तशी मत्सरान थांकल्ले येता त्याज्य द्वेश येता जाल्यार आमी हेव करयत हेवांत केल्ले आसता आमी उघडपणे हे तुगेले म्हाका हेव दिसता एनवी यू तुवें कितली बरी गूण आसा ती म्हाका शिकयता म्हण आमकां शिकूं जाता तर हाज्यान व्यवहार चलता कळ्ळें तशी करून आमी ज्योत से ज्योत जगाते चलो अशी जाल्यार ताजे खातीर सगळ्या खातीर सद्गुरू गेले आमी आधार घेवंक आनी ताजे खातीर विवेक
आजका मात्र नाही ज्योती पैल कल जाऊं का आमगेल अहंकार वच्चे खातीर चिक्के तरी टिल्ट जाऊं का आम्ही ती पणतींत आमी दिवे लायतात न्ही दिपाराधन पळयल्या वे तुमी पळयलें आसतलें दिपाराधन म्हूण जाता कारलांतणी कोण कोण ती सेव घेतात शिराली कारला सगळे कडेन सगळे देवळांत आसता कितले शेकडो दिवे लायतात शेकडो पणत्यो आनी ते स्टँडार दवरलेले आसतात तरी तो दुसरो असिस्टंट जो आसता तो पुराय त्यो वात्यो गोमट्यो करून तांकां तेल घालून दवरता आनी एक ज्योती पेटलेली आमकां हाण दिता एक पणती पण ती पेटलेली असायला पाहिजे एकय पेटलेली ना जाल्यार दुसरी पेटतली कशी एक पेटलेली ज्योतीने दुसरी पेटता त्यामुळे केन्ना पेटता ताका तेल ताका बंगण ल्युब्रिकेशन आसता म्हळ्यार कहलें नामस्मरण थोडपणी ताका तेल आसता श्रद्ध आसता निश्ठ आसता तेलाची आनी जी ज्योत आसा जी वात आसा ती एकाग्र मन एकाग्र जावंका अशी झाडे भरडे वात असल्यार पेट्टनासती पेट्टना पेटली सारकी निवन वता एकाग्र असल्यार समज घुमटी जळटा ज्योती आनी तशी एक ज्योतीन दुसरी ज्योती तिसरी ज्योती लावन वचना पळय सगळें दिपाराधन जायना पळय पयली खंयची ज्योती पेटोवन हाडलेली दिसतवे कळतवे ना तशी गुरू करीती आपणा सारखे करीती तत्काळ नाही काळ वेळ तयार हें जर तयार असलें तरी वाती तेल सगळें तरी ते पयलीं कोणाक आत्मज्ञान जालें की त्या गुरून ते एक जळेल भितरी सगळे पेटचे लागतात एक 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 दुसऱ्याक पेटयता दुसरें तिसऱ्याक पेटयता अशें करून सगळे दीप उजळटात आनी प्रेमान सगळें हें भरून वता 100 दिवे तावळी ताचे खातीर मी पण बाजू दवरता श्रद्ध जावंका जाल्यार मी पण टिल्ट सेवेंत आमी वांकता ती वांकल्या कल जाता एक घडो आमी खाली जावंका म्हणटात पात्र खाली आसता ते कशी खाली आसता तुमी सांगात पळया एक घड आसा एक पिंपान भोवन उदक आसा आनी एक चंबू घेवचो खालीच चंबू तो खाली आसा मुखार पळयल्यार खालीच आसा पण तो खाली आसना तातूंत हव भरलेलो आसता तो जर सरळ उमथी घालो दाबून धरलो तरी ते एक थेंब उदक ताजे भितर वचना सरळ दाबल्यार खालीच व्हरता तो पण चिक्के वांकडो केलो की बुडबुड 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 म्हळ्यार जितलो हव भायर वचली तितलो उदक भितर वता त्या चंबांत कळ्ळें तो आमगेलो अहंकार वचका जाल्यार आमी वांकका आमी नम्र जावंका ताज्यान तें गुरूंगेलें अनुसंधान तशी जाता तर आतां आमी हें वाच्या समाज सप्तम हाका नांव दिलें तांणी समाज सप्तमाक विषय त्याग निरूपण नाम अथांगा पाप तो हो म्हणटा कोण श्रोता श्रीराम न्याय निष्ठुर बोलणे ताकाच ऑकवर्ड दिसता विचार तरी कशी गुरू म्हळ्यार गुरू न्ही तांकां विचारची कशी वक्त्याक जाल्यार मळमळ मळमळ जाता पोट्टान तूं व्हरना म्हळ्यार अनमानू म्हाका अनुभव येनी न्याय निष्ठुर बोलणे बहुतांस वाटे कंटाळवाणे मळमळ करिता जेवणे विहित नव्हे बहुती विषय निंदिले सगळे जाण विशयांक नांव धरतात की आजकाल विषय त्याग करका विषय त्याग करका बहुती विषय निंदिले आणि तेच सेवित गेले विषय त्यागे देह चाले हे तो घडे ना सगळे विषय सोडले खावचे सोडले पिवचे सोडले सगळे तर देह वर्तवे ना हे तो घडे ना मागीर कल जाता हे सांगतले ते कल सांगता ती सांगितले एक बोलणे एक चालणे एक त्याचे नाव हीन विवेक येणे करिता सकळ लोक हासो लागती श्रीराम हागले उल्लोंच्यान तोणी आचरणान तुकले मेळा मेळना म्हूण सगळे लोक ताका आशा मारक करतात विषय त्यागे विण तो काही परलोक तो प्राप्त नाही ऐसे बोलणे ठाई ठाई बरे पा तुमकां परमार्थ साच्चे असले विषया त्याग करा ती म्हणून तुम्हीच सांगले सद्गुरू जाल्यार प्रपंची खाती जेवती परमार्थी काय उपवास करीती त्याशे तुम परमार्थ जायच ना म्हणून म्हणल्या तर परमार्थिकल ते खायनाच जेवणात वे उभयता सारिखे दिसती विषयाविषयी हेवे विषय सेवन करतात ती तेवे विषय सेवन करतात ती देह चालता विषय त्यागी ऐसा कोण आहे जगी हां देह तरी चलतं असं जाल्यार कसले सगळे विषयांचो त्याग केला कळले ना नुसते हव खाऊन किती दिवस तुम्ही जगच्या शकता याचा निर्वाह मज लागी देवे निरोपावा ते
लीन जावन नम्र जावन गुरूंक विचारता ती म्हाका सांगता विषय अवघाची त्यागावा तरीच परमार्थ करावा. ऐसे पाहता गोवा दिसतो की अवघाची कशी विषय त्याग करचे. श्रीराम ऐसा श्रोता अनुवादला. आता वक्ता उत्तर देता झाला. सावध होऊन मन घाला येतद विषयी. वैराग्ये करावा त्याग तरीच परमार्थ योग. प्रपंच त्यागे सर्व सांग परमार्थ घडे. कळवे. प्रपंच त्यागे सर्व सांग परमार्थ घडे. आता प्रपंच त्यांनी ना म्हणला पण वैराग्य करावा त्याग. मागे ज्ञानी होऊन गेले तेही बहुत कष्ट केले तरी मग विख्यात झाले भूमंडळी. येरे मत्सर करिताच गेली अन्न अन्न म्हणता मिटकली. किती एक भ्रष्टली पोटासाठी. वैराग्य मुळीहून नाही ज्ञान प्रत्ययाचे नाही. शुची आचार तोही नाही भजन कैसे. पण हंग ते सांगता ती की तुम्ही खाऊ नये म्हणना ती विषय उपभोगू नये भोगू नये म्हणना ती पण गरज असेल तितलेच करतात. नुसते इच्छस म्हणून ताजे तू आधीन जाऊन भावून वचे मोकाट जीवन जगचे हे बरोबर नाही. ऐसे प्रकारचे जन आपण असं म्हणती सज्जन पाहो जाता अनुमान अवघाच दिसे. जयास नाही अनुताप हेच एक पूर्व पाप. आपण करता असते वाईट करता म्हणून मन आणतू या ना आणि त्यांच करतात आणि कोरू मेळना जाल्यार सगळ्यांक जळफळ करतात सगळ्यांना मत्सर करतात. पण म्हाका मेळणी कोल्ल्याला द्राक्ष आंबट नाक म्हाका नाका चिले वच खा तुमची म्हणून दिता ती जाल्यार मन आणतू अशी हें करता ती म्हळ्यार ताका जळफळाट जाता आसता. क्षणक्षणा विक्षेप पराधिकपणे म्हज नाही तुझं साजे ना म्हाका मेळणी नव्हे तुका ताजे हें बर जायस ना तुगेलें तें खावन. हे तो अवघे ठाऊका हे जना खात्यास न खाते देखो सके ना ऐसे आहे श्रीराम. भाग्य पुरुष थोर थोर त्यास निंदिती दिवाळखोर. सावास देखता चोर चरफडी जैसा. एखाद बरें कोण बसला तो चोर ताजेर चरफडता हक्क पळय कितू धन असं. तू तशी वाग न्ही त्या खातीर वैराग्य जाय. वैराग्य म्हळ्यार वैताग नाही. परत परत त्यांनी सांगलें वैराग्या परते नाही भाग्य. वैराग्य नाही ते अभाग्य. वैराग्य नसता योग्य परमार्थ नव्हे. प्रयत्न प्रत्यज्ञानी वितरागी विवेक बळे सकळ त्यागी. जो तो जाणीजे महायोगी ईश्वरी पुरुष. आता प्रत्यज्ञानी वितरागी म्हळ्यार कळ्ळें अनुभविक ज्ञाता. प्रत्यज्ञानी म्हळ्यार अनुभवशील ज्ञाता. वैराग्यशील विवेकात जोरारी सर्वाच त्याग करतलो असलं महान योगी तो ईश्वरी पुरुष म्हणून लेखा. प्रत्यज्ञान ताका अनुभव असो मुळापासून ताका वैराग्य आयला. नाका हें वायट म्हळ्यार खंयचें वायट खंयचें बरें हाचो ताका विवेक असो आनी वायट मात्र सोडता आनी जें खरेंची बरेंची आनी आवश्यक आसा सुदृढ जावच्या काळजी घेवच्या. देवान सगळें दिल्लें न्हय जड ताची सम काळजी घेवका वगात करका त्या दृश्टीन खंयचें आसा योग्य आहार विहार सगळें जावंका त्या दृश्टीन जे उपभोगचें आसा तें उपभोगता जाल्यार मनान ताचें चिंतन करता बैसना. प्रत्यज्ञानी वितरागी विवेक बळे सकळ त्यागी तो जाणीजे महायोगी ईश्वरी पुरुष. अष्टमा सिद्धींची उपेक्षा करून घेतली योग दीक्षा. घरोघरी मागे भिक्षा महादेव. महादेवाला अष्टसिद्धी आशिल्ल्यो अणिमा लघिमा पुरे आशिल्ले तातले आनी करून घेतली ताची उपेक्षा करून त्या प्रत्येक वेळ दीक्षा महादेव. जाल्यार महादेव कोणें पळयनी ते मागो घरोघरी मागे भिक्षा. गुरु दत्तात्रेयाला कल कमी आसत तशी वासुदेवानंद सरस्वतीन सगळे इच्छा पूर्ण जालेल्यो तांकां सिद्धी प्राप्त जालेल्यो. तांणी अशी न जर घाल्यार सुद्दां कितकी जाणां रोग बरे जाले हे निर्जीव जाले सजीव जाले इतली सिद्धी तांकां आशिल्ली. जाल्यार तांकां स्वताक हें आशिल्लें कल म्हणटा ती संग्रहिणी रोग. संग्रहिणी म्हळ्यार मूळ व्याधी रक्ताची मूळ व्याधी. प्रत्येक फंतां टॉयलेटा वचून की भसभशी रक्त पडटालें आनी तितले फंत वताले 30 फंतां 32 फंतां वताले दिवसाक आनी तितले फंत थंड उदकान न्हांवचें म्हळ्यार कशें जालें आसतलें. पण त्या म्हणटा देहा जाल्यार म्हाका कल जालें. तांगेले अंतरंगी शिश्यान तांकां विचारलें हें तुमी स्वता खातीर केल्ले आहात सिद्धीच उपयोग करनात. हें सिद्धी आमचे खातीर आसनात त्या दुसऱ्यां खातीर आसतात. आमगेलें प्रारब्ध आसा
आमगे देहाक जाल्या म्हाका कले जायना हांव आरामांतच अशी ते खरेंची ईश्वराची बरोबरी कैसा करील वेशधारी म्हणून या सगट सरी होत नाही उदास आणि विवेक. उदास म्हळ्यार अगदी पाप त्यास शोधिती सकळ लोक. उदास म्हळ्यार खरेंची वैराग्य, खरे वैराग्य म्हळ्यार केवळ कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट तशी नाही, मेळणी म्हणून वच म्हाका नाकाची म्हणलेली तसं नाही, जाल्यार खरें आसकलतांत भारी अशी जाय तितलें मेळतच न्हय तें खावया, हात पळोवन पांय निडुया. उदास आणि ताजे बद्दल कृतज्ञता आसता देवा लागीं, देवा तूं दिल्लें म्हण. उदास आणि विवेक त्यास शोधिती सकळ लोक, जैसे लालची मूर्ख रंक ते दैन्यवाण. लालची मूर्ख रंक जे असतात ते मात्र दैन्यवाण, जे आचारापासून चेवले दूर वचुले, जे विचारापासून भ्रष्टले, विवेक करू विसरले विषय लोभी. परत परत हांगा सांगता विवेक आणि वैतागांत मस्त फरक आसा. भजन तरी आवडेना ते जे वैतागी लोक असतात तांकां बरें केल्यार नामस्मरण करी सगळें समज ना म्हाका करचें ना कल दिल्या म्हण देवाने अशी वैताग. भजन तरी आवडेना पुरश्चरण कदापि घडेना, भल्यास त्यास पडेना येतन निमित्त. तांकां लोकांक संगती सुद्दां तांकां आवडना. तर वैराग्य करून भ्रष्टेना, ज्ञान भजन सांडीना, व्युत्पन्न आणि वाद घेना ऐसा थोडा. तरी वैराग्य करून कोण भ्रष्ट जायना म्हळ्यार विवेक करता ताच सांगात, आणि ज्ञान भजन हे सोडना, व्युत्पन्न विद्वान असं तरी कोणाला वाद करना. असे असले लोक हात्ता बोट्टार मस्तल तितले असतात. कष्ट करिता शेत पिके, उंच वस्त तत्काळ विके, बरी क्वालिटी असले ताबडतोब विकून वता. जाणत्या लोकांच्या कौतुके उड्या पडते आमगोतच. येर ते अवघेची मंदले, दुराशेने खोटे झाले म्हणजे मालूच फट्टी, लुबाडचे लोकांगले फट्टी. कान कोंडे ज्ञान केले भ्रष्टाकारे. भ्रष्टाकार आज इझी मनी म्हणतात नाही तशी, आणि त्यामीत कितली लोक फट्टी नॉट हे करून विकतात. सबळ विषय त्यागणे म्हळ्यार कल्ले सबळ विषय म्हळ्यार कल्ले आत्ता ते ताका प्रश्नाच उत्तर विषय खंयच्याच त्याग कर, खंयच्या विशयाक त्याग कर का, तरी उन्मादक द्रव्य सेवन करची ना, अशुद्ध वस्तू खावची ना, अशास्त्रीय कले करची ना, दुसऱ्यांक त्रास दिवच ना, व्यवहार्य रिपू सुद्दां वापर येद, पण त्याज्य रिपून वचची ना. ताजे खातीर प्रेमाची फांदी पकडची हें सांगलें. म्हळ्यार प्रेम जागृत जावंका ना, हांक फसोवची ना, मुळांतल्यान बरो मनुष्य तशी आमी जावंका. सबळ विषय त्यागणे, शुद्ध कार्याकारण घेणे, विषय त्यागाची लक्षणे ओळखा ऐसी. सकळ काही करता देव, नाही प्रकृतीचा ठाव, विवेकाचा अभिप्राव विवेकी जाणते. शूरत्व विषयी खडतर, त्यास मानिती लहान थोर. शूरत्व शूरस आणि कामय तशी करता, म्हणजे कामगार अंग चोर एक कैसा, काम चोर आणि खरो काम करतले एकच जातलं. त्यागा त्याग तार्किक जाणे, बोला ऐसे चालो जाणे, पिंड ब्रह्मांड सकळ जाणे यथा योग्य. तो विवेकान चलता वैराग्यस ऐसा जो सर्व जाणता, उत्तम लक्षणी पुरता, तयाचे सार्थकता सहज होची. तो स्वतः जीवाक मात्र नाही बाकीच्यांक सुद्धा उद्धार करू शकता. आणि हे सगळं करच्याक कायम गुरुंग सहवासांत राबका. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे विषय त्याग निरूपण नाम समास सप्तम. श्रीराम. आमगेला 7व समास पूर्ण झालं. आता हे सगळं जमचे खातीर आमी सद्गुरू गेले पसाय दान म्हणुया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. कल्याण मागून घेऊया देवा तूंच एक असो, आणि आम्ही समर्थाल्याक मागून घे की आमकां हें वैराग्य दी. समर्था मला वैराग्य द्यावे. आमी दुसरे कसले वागचे ना, खरे वैराग्य आमके हो वैताग नाही. खरे जाणून बुजून वैराग्य आणि हें विवेक हें धन आमकां दी, बाकी कसलें दिव नाका.
खंयच्याच त्याग कशें करचो हें शिकय आनी आमचें करून घे देवा. ह्या प्रार्थनेने आयचे जे विवेचन पुष्प आमी श्री समर्थांच्या चरणाचेर घाल्या, रामतत्वाच्या चरणाचेर, आनी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.